कंप्लीट जाल्लें आसा. काम तेजें चालू आसा पूण तितून खुबशे हर्डल्स आसा. एक म्हटल्यार ते कोविड-19 लागून लॉकडावन जालें. तेजें मटेरियल तो हांगा हाडूंक पावना. तेजे खुबशे लोक जे टॅक्निकल स्टाफ आसलो, जे कामगार लोक आसले, ताका लागून तो फुडलें काम करूंक शकलो ना. आनी आतां मेन म्हटल्यार फायनान्शियल इश्यू आसा थोडोसो. आनी दुसरो म्हटल्यार आतां जे उदक भरलेलें हांगा 4-5 दीस, त्या उदकाक लागूनय ताका तें डिवॉटरिंग करून करून तें भायर काडचें पडलें. ताका लागून तेजें काम डिले जाल्लें आसा. पूण आमचो एक प्रयत्न आसतलो की बेगिनल्या बेगीन हें काम सोंपोवंक जाय. कारण पुरवरकारांक उदक दिवपाची आमचेर एक जबाबदारी जी दिल्ली आसा ती आमी पार पाडपाचो चडांत चड प्रयत्न आसतलो. आनी म्हाका दिसता की एक जे आमच्या MLA साहेबान सांगलां की 5 MLD तुमी बेगिनल्या बेगीन प्रायोरिटीचेर करा. तो आमी पॉयंट फुडें व्हेल्लो आसा. ऑलरेडी तेज्या बद्दल ज्यो फायल्स आसा त्यो फायल मुवमेंट आमी केल्ल्यो आसा आनी त्यो अंडर एप्रूवल स्टेज आसा. ते एप्रूवल आमकां मेळटली आनी तें जाल्या नंतर आमी ते 5 MLD बेगिनल्या बेगीन आमी कंप्लीट करून ते 5 MLD तरी लोकांक प्रोवायड करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. केन्ना जातले आमचो एक 5 MLD बाय ऑक्टोबर पर्यंत तरी आमचो दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. कारण आतां पावस आसा आनी पावसान काम तितलें फास्ट जावंक शकना. उदक भरता आमचें सद्या प्लिंथ लेवलाक येवंक ना. फावंडेशनूच चालू आसा आनी फावंडेशन परत उदक भरता त्यामुळे मातशें डिले जातलें. पूण ऑक्टोबर पर्यंत आमचो प्रयत्न आसतलो की 5 MLD कशें तरी कंप्लीट करून. तुमचं नाव किती MLDचो प्रोजेक्ट? हो टोटल 15 MLD आनी तेतूंतले 5 MLD आमी करूंक सोदता. 25.46 crores हो तेजो एस्टिमेटेड तेजो कॉन्ट्रॅक्टराचो कॉस्ट आसा. आनी हांगासरल्यान जें उदक ट्रीट जातलें तें सगळें खंय खंय आमी OHR ज्यो वयल्यो टांक्यो बांदलेल्यो आसा त्या टांक्यांक हांगासरल्यान सप्लाय जातलें आनी थंयच्यान मागीर लोकांक वयतलें. तो एक युनीक प्रकारचो असो एक प्रोजेक्ट आसा. आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे and today I think it's the opportunity for all of us to look back and think about the environment and see how we need to progressively keep it for our posterity. पर्वरीच्या भागान आमकां उदकाचो विशय खूब म्हत्वाचो आसा आनी आमचे पर्वरकार कंटिन्युअसली उदका खातीर बेईंग ऑन द टेल एंड त्रास जायत आसात. ताज्या खातीर हो युनीक प्रोजेक्ट जो आमी काडला तातूंतल्यान वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट आनी वॉटर PWD दोगांकूय घेवन केल्लो जो वॉटर रॉ वॉटर अदर दॅन द रेन वॉटर हार्वेस्टिंग वॉटर जे आमी हांगा करता. वी आर ऑल्सो पुलिंग वॉटर फ्रॉम तिलारी पायपलायन आनी थंयच्यान ट्रीट जावन हांगा PWD कडल्यान ते सप्लाय जातले. तातूंतल्यान उदकाचो विशय इन द लॉंग रन वील सॉर्ट आउट. आमी वी आर ट्रायंग टू एक्सपर्टायट दीस कित्याक तो इश्यू वाडत आसा. हे लास्ट 2 म्हयने खूब जाणांक त्रास जाले आनी PWD लोकल डिविजन वॉज नॉट एबल टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लेम. इनकमिंग वॉटर कमी आशिल्ले, डिस्ट्रिब्युशन प्रॉब्लेम्स आशिल्ले आनी ताज्या खातीर ईच वन द ब्लेम गेम्स हॅपन्ड वेर पोरवरींग वी फेल्ट दॅट वी वर लेफ्ट आउट. ताज्या खातीर आज इन्स्पेक्शन काडून जशी टँक रेडी जायत आयल्या आमकां वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कंप्लीट करपाची खूब गरज आसा. आज फायनान्शियला खातीर गव्हर्मेंटान तांकां पे न केल्ल्या खातीर कामूय स्लो जाल्लें आसा आनी वी आर नॉट गेटींग द वर्क ऑन टायम. सो आज इन्स्पेक्शन मेन काडिल्लें की सद्याचो कामाचो स्टेटस पळोवपाक. जे आमी प्रायोरिटी मागिल्ले की 15 MLDच्या प्लांटाक 5 MLD तरी इमिजिएटली पंपींग जावचें. तातूंतल्यान एटलिस्ट लोकांची इल्ली कळ तरी सुट्टली आनी कितले बेगीन करपाक जाय, प्रॉब्लेम्स कितें आसा आनी ताजे खंय आमकां रिव्यू घेवचें पडटा. त्या खातीर आज हो आमी इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले आशिल्ले. वी नीड टू एन्श्युअर दॅट दीस प्लांट गेट्स कंप्लीटेड द अर्लियस्ट आनी सरकारान म्हाका दिसता हांगा राजकारण न करता दे नीड टू सपोर्ट दीस युनीक प्रोजेक्ट इन द स्टेट मे बी इन द कंट्री ऑल्सो which is one of a type की जे तळें आमी बरें प्लॅन केलें विथ पब्लीक एम्युनिटीज थ्रू वॉटर रिसोर्सीस ऑन अ माउंटन. थंयच वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट काडला. सो टेल एंड समज आशिल्ल्यान अस्नोड्याची डिपेंडन्सी कमी आसतली. अ लॉंग थॉट प्रोसेस अलॉंग विथ मिस्टर मनोहर पर्रीकर देन वी हॅड थॉट एंड स्टार्टेड दीस. आज वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटा खातीर समज बेगीन जालें ना जाल्यार हो प्रॉब्लेम कंटिन्युअस चालूच उरतलो. जातूंतल्यान वी वील नॉट बी एबल टू फायंड सोल्युशन्स बट ओन्ली प्ले ब्लेम गेम्स. ते हांगा कितें जाय, तांकां खंय कमी पडटा, खंय हेल्प जाय एंड हाव वी कॅन एक्सपर्टायट द प्रोजेक्ट. ताजे खातीर इन्स्पेक्शन आज काडला आनी वी आर ट्रायंग टू एन्श्योर दॅट मिनिमम 5 MLD आउट ऑफ 15 MLD कॅन बी पंप्ड एट द अर्लियस्ट. सो लॉकडावना खातीर, कोविडा खातीर सगळो जो विशय आयिल्लो तातूंतय हॅम्पर जाला. प्लस द कन्स्ट्रेंट्स ऑफ द गव्हर्मेंट टू मेक पेमेंट्स ताजेरूय जाला आनी समज तातूंत राजकारण आसा म्हाका खबर ना पूण हाज्या खातीर तरी डिले जाला अँड वी हॅव कम हियर ओनली टू एक्सपर्टायट द प्रोजेक्ट so that Porvorim gets a free, better flow of water and not suffer as we do every month where there is no accountability of the water supply. कितली बिलां पेंडिंग आहा आतापर्यंत तेंची आनी सद्याची स्पीड पयल्या केन्ना पर्यंत? म्हज्या म्हायतीनुसार वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या कॉन्ट्रॅक्टराक आज पर्यंत 1 रुपया दिवना आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाच्या मनशाक 1 रुपया दिवना. आतां तांणी वॉकआउट मेळिल्ल्याक तांणी स्वता काम सुरू केलां
and just to complete the project with our request, our personal intervention, they have started and completed, trying to complete the projects. पण इतले पैसे पेंडिंग दवरप कॉन्ट्रॅक्टराचे ऑल्सो इज अ क्वेश्चन मार्क, बट दॅट इफेक्ट्स माय completion of the project. That is a bigger hurdle. One is the module of the contractor with his department, but main important is ताका mobilization मेळना जाल्यार तो काम कंप्लीट करना, आनी त्या खातीर ही परिस्थिती जी आज वीक जाल्या इज ओनली बिकॉज ऑफ फायनान्शियल कंडिशन्स ऑफ द गव्हर्मेंट वीच दे हॅव नॉट बीन पेईंग. आनी हेच समज पेमेंट दिल्ले जे ताज्या बजेटान आसा, जे ताणें दाखयल्लें आसा तेच दिले जाल्यार म्हाका दिसता काम कंप्लीट जाता, आनी हातून रोहनाचे मनीस, बीजेपीचे मनीस ना, हे सगळे परवरकारांक. हातून वोटींग नासता, उदकान वोटींग नासता. ताजे खातीर जाता इतले बेगीन CMन एज अ फायनान्स मिनिस्टर पळोवचें आनी कंप्लीट करपाक एसिस्ट करचें. एंड ऑफ द डे द परवरकार्स आर द बिगस्ट सफरर्स बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लेम. तुम्ही मेळ्ळें सीएमाक अनुशू? वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचो जवळ जवळ म्हाका दिसता 22-23 कोटीचो आशिल्ले. द डिपार्टमेंट वेर द रॉ वॉटर प्लांट इन्क्लुडींग द पायपलायन फ्रॉम गिरी तो करपाक एक 5 काय 6 कोटीचो प्रोजेक्ट लक्ष्मी इंजिनियरिंग कोणाक तरी दिल्लो आशिल्लो, वेर द सेटिंग ऑफ द ट्रिटमेंट प्लांट समवेर इन गिरी जाल्लें आसा. आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट इज रफली अनदर म्हाका दिसता एक 25.4 crores is roughly the water treatment plant, which includes the pressure pumps, filtration pumps, their sub office and all the infrastructure required to ensure smoothness to the flow. And ह्यो हातून pipeline सगळ्यो आसा which goes and connects to all the overhead tanks in Porvorim. जातूंतल्यान उदक थंय वचून थंयच्यान पायपलायनींतल्यान आमकां लोकांक वचपाक सुरू जाता. तुम्ही मेळ्ळें सीएमाक ऑन दीस इशू टायम We have briefed CM quite a number of times. I have written letters also in this regard. And I have also met the Chief Secretary and the Finance Secretary in this regard, saying that this is an important part for Porvorim. And let us get it to reality that Porvorim is actually suffering. Being on the tail end, आमकां उदक पावत ना. आनी उदक हांगा सद्याच कमी जाल्लें आसा. आनी उदकान इतलें राजकारण जालां की अर्द स्टाफूच हांगाचो JEE काडले. So there is no JEs, there are no infrastructure, AEs are overloaded. So I don't want to put the blame games and stop here. We need to ensure that the water flows. आणि उदक मेळप हे म्हज्या खातीर आनी ताज्या खातीर म्हणून ही परवरची गरज आसा आनी परवरकारांची मागणी आसा जी आमकां करचीच पडटली. ओके,